न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। आमी आयज दिसभरान कितें घडलें, आमच्या कडेन खंयच्यो बातम्यो येयल्यो, सांस्कृतीक मळार कितें जालें, राजकीय पावंड्यार कितें घडलें हाचो नियाळ घेता। सगळ्यान पयलीं वचुया संजना हंजुणकरा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसांतली म्हत्वाची अपडेट। संजना, आयज कितें आसा तुजे कडेन? आदलो आमदार जो मिकी पाशेकार आसलो तेणेन एक स्टेटमेंट केला। तो म्हणटा की हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो आलेक्स सिक्वेरा हाचे जल्माची नोंदणी खंय पोर्तुगालान जाला। म्हणटकून सरकारान ताच्या जल्माची नोंदणीची तपासणी करची आनी जर त्याची खरेंच जल्माची नोंदणी जर पोर्तुगालान आसत जाल्यार ताचें मंत्रीपद आनी आमदारकी काडून उडोवची अशी मागणी ताणें केल्या। ही आयच्या दिसांतली खरीच एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। जो राज्यसभेचो खासदार आसा सदानंद तानावडे हांणी हालींच हो विशय राज्यसभेन उपस्थित केलो। कोणाची जल्माची नोंदणी जर पोर्तुगालान आसा जाल्यार ताचें भारतीय नागरिकत्व रद्द करचें न्हू अशी ताणें मागणी केली। होच विशय आतां आदलो जो आमदार आसा मिकी पाशेकार ताणें उखलून धरला। मिकीच्या कोतान आलेक्स सिक्वेराची जल्माची नोंदणी खंय पोर्तुगालान आसा आनी जर त्याची जल्माची नोंदणी पोर्तुगालान ना जाल्यार तांणी तें सिद्ध करचें आनी समज आसा ताची नोंदणी पोर्तुगालान जाल्यार सरकारान हाची दखल घेवन ताची तपासणी करची आनी ताका आमदार आनी मंत्री पदा वयलो काडून उडोवचो अशी तांणी मागणी केल्या। ही सविस्तर बातमी तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आतां आमी वचुया आमचे दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन। दिप्ती, आयज कितें बातमी आहा तुजे कडेन? कालच्यान म्हणजे शुक्रारा साकून कला अकादमी जी आसा ती वेगवेगळ्या इव्हेंटा खातीर ओपन जाल्ली आसा आनी हाची खोस उक्तायतनाच आमचे मुख्यमंत्री जे आसा तांणी म्हणलां की गोंय राज्याक सांस्कृतीक राजधानी करपाचे तांचे जी मोख आसा आनी ताचे खातीर तांचे यत्न हे चालूच आसतले। तशीच आयची आनीक म्हत्वाची अपडेट जी म्हणजे तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। हांव थोडीशी म्हायती तुमकां दितात ती म्हणल्यार कुंकळे उदकाचें प्रदुशण वाडलां कारण जे उदकाचे स्रोत जे आसात पळय, जे साळावले डॅम टू आमावले मेरेन हे जे उदकाचे स्रोत आसात तातूंत सिवेज उदक म्हणजे सिवेज वॉटर घाणयारे उदक सोडिल्ल्या कारणान हांगा ह्या वाठारांत खऱ्यांनीच म्हणजे घाण पातळिल्ली आसा आनी हाका लागून जे शेतकार आसा तांचेर हावळ येयल्ली आसा। जो स्पेशल रिपोर्ट जो आसा तो तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळयात। कुंकळे आयडीसीचो विशय फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गाजत आसा। कुंकळे आयडीसीक लागून थंयचे वातावरण आहा ते दूशीत जाल्ले आसात। वातावरणच न्ही जाल्यार आतां उदकय प्रदूशीत जाल्ले आसात। उदकाक वास मारतात, घाणयारे उदक शेतांनी सोडटात आनी लोकांची शेतां पेड्ड्यार जातात म्हणून शेतकार आतां बोवाळ करपाक लागल्यात। सरकार हेजेर कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें। आतां आमी या ऐश्वर्या कोरजुवेकरा कडेन। ऐश्वर्या, कितें अपडेट आहा तुजे कडेन? आयची जी बातमी म्हटल्यार आयज हरवळ्या सीएमान MRF उक्तावण केलें आनी उक्तावण केल्या उपरांत ताणें जो निधी जी मेळटा पंचायतीक ती फकत गटराकूच जी कामां आसता पळय ती करपाची न्हय, आनीक जी गांवाची जी आनीक उदरगत जाता पळय तातूंत घालपाचेर भर दिवपाची म्हणटा। आनी ही एक जाली आनी दुसरी आहा ती दिवचलेन कारापूर वाठारांत कोयराचो ह्या प्रश्न खूब वाडला। थंयच झांटये कॉलेजी कडेन कॅनलान कोण तरी कोयर हाडून उडयता। सो हेजेर पंचायतान सरपंचान सांगलां की थंयसर कॅमेरा बसयतले तशेंच तेणेन लोकां कडेन मागणी केल्या की असो कोयर हाडून उडोवं नाका, तुमी जशें तुमचें घर क्लीन दवरता तशें भायलो वाठार बीन क्लीन थेया म्हणून। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज सगळ्या पंचायतींचे कान ओडले अशें म्हणपाक हरकत ना। सरकार जो निधी दिता तो सगळोच निधी गटारां निवळ करपाक वापरूं नाकात जाल्यार गांवांतली हेर बाकीची उदरगतीची कामां करात अशें म्हणून ताणें सरपंचांक सगळ्या आव्हान केल्लें आसा। आतां आमी वचुया उत्तेजा गांवसा कडेन। उत्तेजा, आयज कितें अपडेट आहा तुजे कडेन? आयची अपडेट म्हटल्यार फाटल्या वर्सा जो आमचो जुवारी ब्रिज आहा तो फाटल्या वर्सा एक लेन तेजें उक्तावण जालें आनी आतां दुसरी लेन आहा ती 22 डिसेंबर पयलीं तेजे दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण जातलें म्हण
मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें आसा. काल हॅलो गोंयकार कार्यावळ जाली तेतून ताणें हें विधान केल्लें आसा. ह्या उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी येवपाचे आशिल्ले अशें कळटा. पळोवया आतां ते कोणाचे हस्तुकी ह्या दुसऱ्या जुवारी पुलाचे दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण जाता ते. ही सविस्तर बातमी तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. जुवारी पुलाचे दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण 22 डिसेंबराक जातले अशी बातमी ह्या नादीच आमी तुमकां दिल्ली. आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट केला ते प्रमाण जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण 22 डिसेंबराकच जातले खंय. नितीन गडकरी ह्या उक्तावण सोहळ्याक हजर रावपाचे आसात अशें कळलें, पूण नितीन गडकरी येतात की आनी कोणाचे हस्तुकी ह्या पुलाचे उक्तावण जातात हें पळोवचें पडटलें. कॅमेरामॅन यश वांगडा हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. दिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.